Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मला उसल्या सुमार 40 वर्सां जाली आनी हेजे पयले कोणें केद नाही करूं नाही भाशेन आनी ह्या पयले पार्टी वेंजी बाबान केला पयले पार्टी येता आसतना तेणें काम सुरू केलां आनी पयलीं लोकांची शेतां कुसतालीं उदक बनवताली ना येयना बी पत्ते कित्याक बनवता ते सारकें शेतां आख्खी कुसोन लोकांक पाळ जाताली आनी आतां शेतकारांक बरो फायदो करूंक जाता हेजो उपेग करूंक जाता ही आतां नाल्ला जी आहा ती म्हाका दिसता म्हज्या लायफांत हांवें केन्नाय आयकोना कोणें उसलो म्हणून आनी इतलें उदक भरोन कोरमोणे आनी कावेलोसीसून हें उदकाचें भरोन लोकांक शेत रोवपा मेळनासलें तें देव बरें करूं मिस्टर वेंझी कित्याक हें पयले पाटी हुंयच्या एमएलएन करूं ना तें हे एमएलएन आमकां येता आसतना करून दिलां आनीक हांव मागतां लोकां कडेन देखून की आतां शेतां रोवचीं न्हू बेश्टी पाळ घालून इतलें तेणें काम करून निरफोड करून दिवं नाका आनीक इतलेंच न्हू कावेलोसीन देखून आमकां म्हाका स्पेशली म्हाका आनी आमच्या शेतकारांक रोवपाक हें मेळनासलें उदक सदांच भरोन मातशें पावस पडलो भरलें मातशें पावस पडलो तशें ही आतां ही नाल्ला म्हाका दिसता म्हाका 54 इयर्स जातलीं येदनाय हांवें आयकोना ही नाल्ला कोणें उसलो म्हणून आज पयले सुवाते हांव देव बरें कर म्हणटा आमगेले वेंझी बाबा म्हाका दिसता हांवें 29 गेले त्या म्हयन्या ताका सांगलोलें बेग्या बेगीत आमगेलो ही नेवीची एरिया केशी जाले ओपन कर आनी दी म्हणून आनी तेणें आज काम म्हाका सदां 15 दीस देखून जालें न्हय हें काम चालू कोता आनी ही आखी न्हंय आतां भितरल्यान नेवींतल्यान आहा ती उक्ती जाता मेन प्रॉब्लेम हे आमगेले भितरले न्हंयेचो ही नेवी आहा तितून आनी जरी तर हें तरी क्लियर जालें सगळे शेतकारान शेत रोवपा जातले आनी आमगे शेतकार खुशाल जातले ही शेत रोवपा कित्याक आमी इतू वर्सां 40 वर्सांनी ही पोत शेत रोयतले हिंगा आनी हें जायनासलें इतू वर्सां नियरली म्हाका सुद्दां 30 इयर्स पूण जालीं हें जायनासलें आनी हें वेंझीन तेगे तकली उजा करून म्हाका दिसता ती बरी तकली उजा केल्या हें करपा कित्याक सोंपेपणी आमी कितले लेटर केल्यो कितलें बरयलें खुंयचे डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटान बरोवन गेलें कितलीं वर्स जालीं बरयताय कोण आमगे कानाक येनासलो पूण वेंझी येयलो आनी नेवी तेणें कन्विन्स केलें आनी ही आज नेवीन आमकां हें परमिशन दिलें म्हूण वी आर व्हेरी थँकफूल टू यू सर एज वेल एज टू आवर एमएलए हें तेणें फुडाकार घेतलो म्हूण हो एक इट इज वन कायंड ऑफ डिव्हलपमेंट म्हळ्यार रस्त्यांचो न्हय हो डिव्हलपमेंटाचेर खंयच्या आमदारान लक्ष घालूंक ना फर्स्ट टायम हे डिव्हलपमेंटाचेर जे फार्मींग उपपून जाता जे फिशींग उपपून जाता हे डिव्हलपमेंट करपाक कोणूच मुखार सरोंक ना 30 वर्स जालीं दीस वॉज नेवर बीन टच्ड आनी आमी इतू हॅप्पी इतू खुशाल की हें डिस्टिलिंग केलें म्हूण आनी डिस्टिलिंग म्हळ्यार कितें एक वॉटर टेबलूय बी सारकें जाता इफ यू लूक एट द एनवायरमेंटल फॅक्टर इट इज व्हेरी गुड डिस्टिलिंग म्हळ्यार नुस्तें बी वाडटा फीश ब्रिडींग वाडटा उदका फ्लो वाडटा एकमुठाय करेक्ट डिव्हलपमेंट आनी हो असो डिव्हलपमेंट एनवायरमेंटल टच करून डिव्हलपमेंट करता दॅट इज अ रियल डिव्हलपमेंट हांव मागतां फाल्यां पंचायता इलेक्शन येतलीं एवरी पंचायत जे तुमचे लोकां येतले तांकां विचाराय तुम होच डिव्हलपमेंट करतले वो जो डिव्हलपमेंट हिडन आहा वो विच इज अनटच तेक तुम हात लायतले जे वस्तू एनवायरमेंटार टच जाताय न्हंयक टच जाताय आमगे फार्मींग शेत टच जाताय दोंगर टच जाताय तुम थिंग लक्ष घातले जाल्यार आमी तुमकां निवडून हाडटले हे तुम तांकां एक मॅसेज नेवी फायरींग प्रॅक्टीस एरिया भायर आहाय तांबोरी कावेलोसी विलेजीन सो हे ल्हानपणीसून आमी चोयताय पयलीं गेटा आसली आनी ताकें दुरीग बांदिलां सो हे एरिया भितर उदक सदां ब्लॉक जावन वतालें आनी हें उदक पतन न्हंयत वचनासलें सो ताच्या कारणाक लागून ही जितलीं शेतां करमणकारांनी आनी केळशीकारांनी ती जितलीं शेतां पाड उरतालीं उदक ना जावन आनी फ्लडिंगूय जातालें ह्या वाटेन सो दो फार्मर्स जे आहाय आमगेले कार्मोना फार्मर्स क्लब आहा कावेलोसी फार्मर्स क्लब आहा तांबोरी जे फार्मर्स आहाय एकठांय जावन हो इश्यू सदां इलेक्शना पयलीं देखून सांगताले की हें जावपा जाय सो जेन्ना इलेक्शन जालें म्हणटरी वेन दे सेड लेट्स डू इट हांवें इमिजिएटली म्हाका सदां कम्युनिकेट करपाक लागलो नेवी कडेन WRD कडेन सगळ्यां कडेन आनी फायनली वी हॅव अचीव्ड इट वॉज गुड दॅट द नेवी हॅज गिवन अस क्वीक परमिशन्स बिकॉज तेंगेले चेंज ऑफ गार्ड आहलो
फगा जो आहा तो चेंज जाल्लो आनी हेज्या पयलीं मेळटालें बट वी गॉट द परमिशन विदीन अ वीक WRD गे परमिशन्स पयलीं आहलें वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड क्लिनिंग द होल नाल्ला दांगा फोड म्हणटा ती सो दिस इज एन इनिशिएटीव म्हाका दिसता एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिटिक्स म्हणटा तें आज हें आनी दीस एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिटिक्स हॅज टू गेन ग्रावंड आमी इनिशिएटीव बाणाल्यांसून गेला आज हांव सगळ्या शेतकारांक उल मारता जी जितली शेत पाड आहे जी जितली शेत रोयली नाही ती शेत रोया आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्सिमम शेत जी पाड आहे ती रोवपा ट्राय करुया आय विल बी व्हेरी हेल्पफूल व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल म्हाका सांगाय कितें वस्त जाय त्यो हांव ज्यो वस्त नको त्यो म्हाका दाखय गायड मी टू डू थिंग्स लायक दीस आज हांव तेंगे गायडन्सान म्हाका दिसता हें अचिवमेंट मेळ्ळा दीस अचिवमेंट एक्चुअली गोज टू द फार्मर्स कितें कोन्न करपाचें खूंय वचपाचें कितें वचपाचें कसो पेपर वर्क करपाचें तेम गायड केला आनी आय हॅव यूज्ड दी रिक्वायर्ड ऑफिसीस टू गेट इट डन सो आय थिंक this is the start and we got a long way to go ahead and promoting farming is going to be the key. दांगा फोड म्हणटा ती आमी आतां कार्मोना सन कॉमेस केल्ली ती आमी हिंग पावले आतां ही दांगा फोड भितर उस्तले ही काबाक वतले आनी हिंग सन थोडो स्ट्रेच भायल उरला and then it is part of the river where the width is more. So we will also talk to the contractor and talk to the officials with regard to the river part. ती जात जाल्यार करपाक but monsoon is very fast approaching. The whole idea at least if we can get this inner part and this stretch opened up so udka flow जातो म्हण sure आहा. So that is the whole thing.